शिवोले वेलनेस फार्मासी कडेन आयतारा एका रशियन जोडप्यान सोऱ्याच्या गुवळेत धुमाकोळ घातलो। सोऱ्याच्या नशेन आशिल्ल्यान हाताक मेळिल्ल्यो वस्तू रशियनांनी लोकांचेर शेवटुपाक सुरवात केली। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच हणजूण पुलीस घडणूक थळाचेर पावले आनी परिस्थिती नियंत्रणात हाडली। उपरांत हणजूण पुलिशेन ह्या रशियन जोडप्याक तांच्या रुमांत व्हरून सोडले। एज अ हेल्प केले तर रावया पण ती गाणी सॉंग रावली म्हाका गाणी म्हटलें कित्याक हांवें म्हटलें तुका हेल्प जाय चलया म्हटलें चल हेल्प करूया पुलिसाक हेल्प करूया जावं एम्बुलन्स हांगासर पडोन आसली हय पडलो नासलो तो ओडो जा एम्बुलन्स येना फुडें तेणी चॅक केलें हात लावंक दिना जालें एम्बुलन्सी पुलिसांकूय हात लावंक ट्रॉली हाडली एम्बुलन्सीची ट्रॉली हाडली ट्रॉलीक खड मारली ट्रॉलीक खडोना फुडें म्हाका कळ्ळें की बाबा की हो ओडो जा म्हणून आनी म्हणटा प्रायवेट हॉस्पिटलान व्हरया हांवें म्हटलें क्लोजस्ट प्रायवेट हॉस्पिटलान व्हरता म्हणटा ती मरपाची तो कोणी आसूं तो सो म्हणलें क्लोज हॉस्पिटल आहा शिवलिम हेल्थ सेंटर आहा म्हणलें हेल्थ सेंटरान ताका व्हर आनी ताका म्हणलें चॅकअप कर आनी फुडें कितें प्रोसिजर कर कित्याक एज पर एम्बुलन्स गायडलायन घातलो भितर आमची जबाबदारी जाली न्हू आमची जबाबदारी जाली कित्याक बाबा त्या एम्बुलन्सान घातलो आनी येलो पूण ती आयकना। काल शिवोले वाठारात रातच्या 12:30-1 ह्या वराचेर एक रशियन कपल नशेन धुंद असताना त्यांच्यानी वेलनेस फार्मसी कडेन एक बोवाळ घातलो। ती नशेन इतली आशिल्ली इतली धुंद नशेन आशिल्ली की तांकां ती कितें करतात हाचो तांकां कांयच खबर नाशिल्ली। हो बोवाळ जो आसलो तो स्थानीक लोकांच्या कानार पडटकच थंयसर लोकांची गर्दी जाली। जो रशियन कपल आशिल्लो तो ज्या आपल्या हातीक जे कितें वस्तू मेळटा ती लोकांचेर शेवटून मारतालो। तो इतलो नशेन आसलो की तो त्या वेलनेस फार्मसीच्या थंय दारारूच न्हिदलो। जेन्ना लोकांनी ताका मदतीचो हात दिलो तेन्ना त्या रशियन कपलांनी तांचो ती मदत नाकारली। स्थानीक लोकांनी अंजुणचे पुलिसांक कळयलें। जेन्ना अंजुणचे पुलीस तांकां मदती खातीर येयले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आमी तुमकां तुमच्या रुमार व्हरून पावयता। जाल्यार तेंच्यांनी जे रशियन कपल आसा ते पुलिसांचेर मारहाण करपाची सुरवात केली। थंयसर जे अंजुणा पुलीस आसले तेंच्यांनी 108 एम्बुलन्स आपयली त्या मदती खातीर तांकां लागच्या PHC किंवा एका प्रायवेट हॉस्पिटलांत सुद्दां तांकां व्हरून पावयता अशें सांगलें तेन्ना ती सुद्दां मदत तेंच्यांनी नाकारली। पुलिसांनी आपल्या कन्सर्न ऑथॉरिटी म्हणजे हायर ऑथॉरिटीक जेन्ना PSI कॉल करून थळाव्या जाग्याचेर आपयलें तेन्ना ते PSI ही जी सगळी घटना आसा ती आपल्या दोळ्यांनी PSI खूद तेंच्यांनी स्वता त्या रशियन कपलाक समजोवपाचो प्रयत्न केलो। PSI तेणी कंट्रोल केलें सिट्युएशन आनी त्या कपलाक आपल्या गाडयेन बसयलें आनी तेंच्या रुमार व्हरून पावलें। हांव रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर गोमंतक TV खातीर।